पयलीं आमी फोडी पणस आनी तेजी सालां करी. साळा म्हणजे कितें? सालां आमच्या पणसाची ती चपण्यांक घाले. लाकडी आमच्यो बरणी आसल्यो लाकडी, त्या बरण्यांनी ती चपण्यांक घाली आनी ती शिवराक अंदवाळी दवरी. श्रावण म्हयन्यान चवथी कडेन तेजी भाजी करी. चेपण्यांक घाली म्हटल्यार मिठान घालून. हय, मीठ घाली, चपण्यांक गुणे घाली बी आनी सालां करी आनी तशी ती दवरी. श्रावण म्हयन्यान ती काडली काय चवथी कडेन तेजी भाजी केली. चवथी दिसा तुमी ती पाकिटां हाडटात मग चिप्सांची बाजाराची आनी खातात. आमी आदी कितें करी, हेंचे चिप्स करी, तेल काडी तापोवन तितूर ते घाली गरे आनी तेजी चिप्सां करी, प्लेटींनी बश्यांनी घाली आनी भुरग्यांक खावपाक दी. आनी चारकुटो करी बारीक आसतना तेजो चारकुटो कसो म्हणजे भाजी ती. आनी मागीर ते सोलले काय ते जून जावंक येयले भिकणां सोलून तेंची भाजी करी. भाजी करी आनी अशें आतां लग्न बी आसलें न्हू, ते खतखत्या चुरनाच्यो फोडी, दुदयाच्यो फोडी, केळ्याच्यो फोडी, माडयेच्यो फोडी, आळवाच्यो मुंडल्यो आनी गरे घाली पणसाचे आनी ते खतखते करी. फणसाचे आनी कितलेशेच पदार्थ करपाक मेळटात, जशे की फणसा पासून लोणचें सुद्दां करतात. फणसाच्या मदीं जो एक भाग आसता, मदलो जो भाग आसता न्हू, तेज्या पासून लोणचें केलें वयता. त्याच बरोबर फणसाचे पापड करतात, ते बरे कुरकुरीत जातात. ह्या दिसांनी फणसाचो पल्प करता आनी तेजी साठां घालतात गोड. त्याच बरोबर फणसाचे धोणस म्हणून एक पदार्थ करतात. तशेंच दोणे जे आसा, दोणे ह्यो एक गोंयांतलो पारंपारीक पदार्थ आसा. तो फणसाचे जे पान आसा न्हू, तेज्या पासून दोणे तयार करता आनी तेतून मागीर गोड बी घालून दोण तयार करता. दोण ही रेसिपी खोतीगांव ह्या भागान फणसाच्या भिकणा पासूनचे गोडशे करता. आनी फणसाचे जे गरे आसा भितन भिकणां मेळटात न्हू, तर त्या भिकणां जी आसा ती लोक भाजून खातात, तशेंच उकडून खातात. आनी त्या भिकणां पासूनय खूब वेगवेगळे पदार्थ आसा ते आमच्यान करूं शकता आमी.